Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. Above 45 लोकांनी 70% लोकांनी वॅक्सिनेशन घेतला. 30% लोकांनी अजूनही बी पहिलो डोस घेवंक ना. माझे अजूनही बी सगळ्या माझ्या गोयकार भाव आणि भयणींक रिक्वेस्ट आसा, अबाव 60 आसतले, अबाव 45 आसतले, आमची 87 वॅक्सिनेशन सेंटर्स आसात. त्या वॅक्सिनेशन सेंटराचेर येवन बेगोबेग आपलो पहिलो डोस घेवचो आणि 18 ते 44 वयोगटांतल्या सगळ्या लोकां खातीर आमी येता त्या आयतारच्यान आमी वॅक्सिनेशन सुरवात करता. पण हे वॅक्सिनेशन सुरवात जाल्या उपरांत खंयसरूच गडबड करची न्ही. टिका उत्सव 3 या माध्यमांतल्यान आमी प्रत्येक ग्रामपंचायत, प्रत्येक म्युनिसिपालिटी पर्यंत पावतले. तुम्ही गडबड न करता, घाई न करता आपल्या ग्रामपंचायतीत जे दिसा प्रोग्राम लागलेलो आसा, कॅम्प लागलेलो आसा, ते दिसा वॉक इन वचून वॅक्सिनेशन करचें. आनी त्या खातीर आमी एका वॅक्सिनेशन सेंटराचेर मॅक्झिमम 250 चडांत चड वॅक्सिनेशन दिसाक करपाक शकतले. आपल्या ग्रामपंचायतीन, आपल्या म्युनिसिपालिटीन जे दिसा टिका उत्सव आसतलो तेच दिसा वॅक्सिनेशनाक वयचे. कृपा करून तुमी गर्दी करून दुसऱ्या पंचायतींनी वयचे न्ही. आमकां पयलीं रजिस्ट्रेशन करपाची गरज ना. वॉक इन थंयसरूच वचून तुमी रजिस्ट्रेशन करचें. सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी पहिलो डोस 30 जुलय पर्यंत कंप्लीट करपाक शकतले. टिका उत्सव 3 ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांच्या पर्यंत जवळपास 87 वॅक्सिनेशन सेंटर्स म्हणजे 35 वॅक्सिनेशन सेंटर परमनंट एट अवर PHC, CHC लेवलाचेर आनी उरलेली वॅक्सिनेशन सेंटर रोटेटिंग ही दर ग्रामपंचायतीन वेगवेगळ्या दिसा येतले.